नमस्कार इश्टानो. काल आम्ही दावरली जे तळे टू सेटलमेंट 39A जी केस येयला तेजे प्रिलिमिनरी इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट तुमच्या समोर आम्ही प्रेझेंट केल्लो. ते इन्व्हेस्टिगेशनात आमकां एक अशी कंपनी मेळ्ळी ज्या कंपनीचें नांव मातशें सिक्रेट आसा, म्हटल्यार गोंयकारांक खूब म्हत्वाचें आसा अशें ते कंपनीचें नांव आसा. आनी ती कंपनी म्हटल्यार चिफ्टेन गोवन एंटरप्रायजीस प्रायवेट लिमिटेड. हे चिफ्टेन जें नांव आसा पळय हें सहजासहजी अशें वापरपाक जायना अशें आमकां तरी दिसता, पूण वापरला. आतां तें कित्याक वापरपाक जायना तेजो आमी मातसो भासाभास करया ह्या विशयाचेर. सो इश्टानो, काल आमी हें पळयल्लें चिफ्टेन गोवन एंटरप्रायजीस प्रायवेट लिमिटेड, रजिस्टर ऑफ कंपनीज गोवा, इनकॉर्पोरेशन 18 ऑगस्ट 2025, फ्लॅट नंबर 56, राया राजाराम चेंबर्स, केप्यां. आनी ह्या कंपनीचे डायरेक्टर्स आमी पळयल्लेले ओमकार संजय कुमार कांबळी आनी शुभम सुभाष फळदेसाय. आतां हे चिफ्टन हे जे उतर आसा हे इतलें म्हत्वाचें कित्याक काय म्हटल्यार हे पळोवन घेवचें इश्टानो. हो आमचो सदानंद शेट ताणवडे, राज्यसभा MP, तेंचो हो पोस्ट 15 जुलय 1583, चिफ्टन्स मार्टर्स डे, हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट्स टू द ब्रेव चिफ्टन्स ऑफ कुंकोळीम who sacrificed their lives to uphold the honor of dharma. आमचो CM कितें म्हणटात ह्या विशयाचेर ते पळोवया इश्टानो. बाब प्रमोद सावंत हो तांचो पोस्ट. चिफ्टन्स अपरायझींग कमेमोरेशन डे. On this Chieftains Uprising Commemoration Day in Goa, I salute the courage and sacrifice of the Goan rebels during the Kukolim revolt. तुम्ही गुगल करीत जाल्यार ह्या दिसाचें म्हत्व 15 जून 1583 1583 कितें आहलेलें तें तुमकांय कळटलें. फक्त गोंयचें न्हू तर आमच्या देशांतले सगळ्यांत पयली क्रांती ह्या दिसा जाल्लेली. आनी ते कुंकोळेचे जे वीर 16 जाण जे आसलेले तांकां चिफ्टन, आनी ह्या मुवमेंटाक चिफ्टन म्हणून नांव उल्लेख करता. स्वता CM कितें म्हणटालो ह्या संदर्भान इश्टानो आयकून घेवचें. सभापती महाशय, आज 15 जुलै 1583 ह्या दिसा पोर्तुगीज शासनान चलयल्ल्या धर्मशाळा विरुद्ध कुंकळेच्या गांवकारांनी उठाव केल्लो. हो उठाव युरोपियन वसाहतवादी विरुद्ध आशिया खंडांतलो पयलो उठाव. म्हज्या सरकाराच्या प्रयत्नान ह्या दिसाच्या यादीस दिल्लींतल्या नॅशनल वॉर मेमोरियल हांगा मनयता. समेस्त गोंयकारांच्या वतीन कुंकळेच्या ह्या अमर हुतात्म्याक आमी विनम्र आदरांजली दिवची. ताचो कार्यक्रमूय बी कुंकळेंतल्या त्या स्मारकाचेर आयजूच घडोवन आयला. स्पीकर सर, जे मुखेलमंत्री मेन्शन केला तेजेरूच आज मेन्शन केला. आज मुखेलमंत्री के सगळे फोटो दिसते थिंगा कुंकोळे, पूण चिफ्टनाले फोटो नाही. आम्ही मुखेलमंत्री कडेन एक जे सांगला आनी तेणे उतर दिलेलें की ते चिफ्टन मेमोरियलाचे रेनोवेशनाचे काम तो घेतलो म्हणून. अजून ते रेनोवेशनाचे काम सांगला मागोता की मुखेलमंत्रीन आमकां उतर दिचे की हे चिफ्टन रेनोवेशन जावपाक जाय. स्पीकर सर, दुसरे स्पीकर सर, चिफ्टन मेमोरियल हो पुस्तकां धाडपाचें काम म्हज्याच सरकारान केलें. तेका राज्यस्तरीय फंक्शन हे म्हज्याच सरकारान केलें. तेका राष्ट्रीय स्तराचेर फंक्शन म्हज्याच सरकारान केलें. स्पीकर सर, त्या 16 महानायकांचे ताज्या फॅमिलीच्या हस्ते फेलिसिटेशन अवॉर्ड दिवन पयले फावटी गेल्या 60 वर्सांक म्हज्याच सरकारान केलें. सो इश्टानो आयकल्यात, मुखेलमंत्री कसो क्रेडीट घेता. म्हज्याच सरकारान केले, म्हज्याच सरकारान केले, म्हज्याच सरकारान केले. एज इफ आयकतल्यांक अशें दिसतलें की 1583 भाजप सरकारूच आहलेलें आनी तेंच्याच सरकारान केले हें सांगपाक सोदता अशें. हांकां फक्त क्रेडीट घेवपाची संवय जाल्लेली आसा आनी तांकां आनी एक क्रेडीट घेवपाक आमी आतां संदी दिवया इश्टानो. आतां हे चिफ्टेन जे आसा कुंकोळेकारांक, आनी आमचे जस्टीस फर्दीन रेबेलो सर सुद्दां इनफ इज इनफाचे त्या गांवच्यान येता. हे फक्त कुंकोळेकारांक न्हू तर अख्ख्या गोंयकारांक व्हडली गर्वाची गोश्ट की अशे लोक वीर
आमच्या गोंयांत जावन गेले म्हणून. आनी जशें सांगले की देशांतले सगळ्यात पयले जो क्रांती जाली अगेन्स्ट फॉरेन रुलर्स ती गोंयांत घडली. पूण आतां चिफ्टनाचे जो CM जसो सांगतालो क्रेडीट घेवपाक ते चिफ्टन गोवन एंटरप्रायजीस प्रायवेट लिमिटेड जे आतां ते प्रायवेट लिमिटेड कंपनी नांव वापरता चिफ्टनाचे, ती कंपनी रियल इस्टेट धंद्यान आसा इश्टान. हो जर फाल्कन बीच प्रायवेट लिमिटेड ह्या वेबसायटी वयल्यान जर डिटेल्स चॅक करीत बाकी सगळे डिटेल्स सारके तशे टॅली जाता. लायक डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 18 ऑगस्ट 2025, चिफ्टन गोवन्स एंटरप्रायजीस लिमिटेड, नेम ऑफ द डायरेक्टर्स ओमकार संजय कुमार कांबळी, शुभम सुभाष फळदेसाय, हे सगळे टॅली जाता इन्क्लुडींग एड्रेस आनी एक्टिविटीज. हे पळय, एज पर MCA records, Ministry of Corporate Affairs, Chieftain Goan Enterprises Private Limited is involved in activities such as real estate activities on a fee or contract basis. इश्टन मागीर न्हू आमी तुमकां ब्रोकर जनता पार्टी म्हटले काय तुमकां नेड मारता, तुमकां तिडकी मारता. आनी हे कितें चलयल्यात तुमी? हां, आतां म्हणा न्हू म्हाज्याच सरकारान केले चिफ्टनाचो रियल इस्टेटाचो धंदो म्हाज्याच सरकारांतल्या एका मंत्र्यांच्या फॅमिलीन घडयल्लो आसा म्हणून घे क्रेडीट घे CM बाब. हरशीं म्हणून तुमी गोंयचे अख्खे आमची भारतीय जनता पार्टी आसलेली पळय ती ब्रोकर जनता पार्टी करून तुमीच सोडल्यात. अख्ख्या गोंयचो रियल इस्टेट धंदो तुमी केल्लेले आहा. तुम्ही गोवा गव्हर्मेंटूच रियल इस्टेट धंदो कसो केल्लो आसा. स्वता CM रियल इस्टेट बॅकग्रावंड, नंबर 2 नंबर 3 यांचे सगळे मंत्री रियल इस्टेट बॅकग्रावंडाचे. आतां हे पळय आमचे गोंयचे जे गर्व आसलेले चिफ्टन्स कुंकळचे देशा पर्यंत आमचो हेका लागून रेकॉग्निशन मेळटा आमकां. आनी त्या नांवान हेंच्यांनी रियल इस्टेट कंपनी ओपन करून हे धंदे करपाक लागला. कितें म्हणपाचें आतां? हां, तरी ब्रोकर जनता पार्टी म्हणया नाका. फाल्यां क्रांती दीस CM परत येवन बडायो मारतलो. अरे ब्रोकर जनता पार्टी गोंय विकपाक उठला. हांकां कितल्या बेगिना धांवडोंक मेळटले ते आमी पळोवपाक जाय इश्टानो. आनी तुमी हेंच्या फाटल्यान नाचूं नाका. हे तुमकां सुद्दां विकून खातल्या. परत एकदां सांगता, हे दिसता तितलें सोंपें ना. हे ब्रोकर हे सगळे हे फक्त गोंयचो धंदो करपाक लागून येयल्लेले आसा हे. आनी हे पळय हे धडधडीत उदाहरण. आतां तुमी हेचेर कितें कमेंट करतले ते सांगा आमकां. हे BJPक लागून हो प्रश्न आमचो. आनी इश्टानो, जे आमचे प्रामाणीक गोंयकार आहा पळय जांकां गोंय चिफ्टन बीन अशे इतिहासान गर्व दिसता तेंच्यांनी विचार करचे हे कितें करपाक सोदता राजकारणी काय म्हणून. सो इश्टानो विचार करा, विचार. देव बरें.